थोड्यांक दिसता आमच्या ह्याच्या विरुद्ध, आमच्या त्याच्या विरुद्ध, आमच्या पक्षा विरुद्ध, आमच्या सरकारा विरुद्ध आणि कोणा विरुद्ध जे आम्ही हे मिटिंगो करता किंवा आम्ही आंदोलन हे करता ते आम्ही आमच्या सगळ्यांच्या पोटा खातीर करता. हे सगळ्यांनी नोंद करून घ्या. तें थोड्यांक वायट दिसता अशें कितें उलयता तशें कितें उलयलें. पोट खाली उरला हें कोणाक दिसना. पोट खाली उरला तेजेर उपाय म्हणून हे मायनींग गोंयांत जाय हो तेज्या मागचो उद्देश. जे रितसर आनी कितें आसा तें हांव चड उलोवंक शकना कारण आमचे अध्यक्ष आसा ते सविस्तर कितें आसा ते फुडल्यो गोश्टी सांगतले. पूण आमी प्रत्येक फावटी म्हणटा आमी सरकारान सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक गेला तो 3 लाख आमी लोक डिपेंडंट आसा. म्हाका दिसता सेंट्रलाक खबरूच ना कारण अशी जेन्ना उपस्थिती दिसता तेन्ना 3 लाख फुटीपणाची नाजां कितें. खरें 3 लाख आसात डिपेंडंट पूण भायर कोण येना दाखोवन दिना. मायनींग चालू जातलें न्ही कोणी तोडफोड म्हणना की आडे रस्ते हाडे आनी कितें न्ही. एक शांतताच्या एका तरी जर सगळे जाण भायर सरले घरांतल्यान एक दीस जाल्यार कांय ना. स्पश्ट उलयता भायर धरून नाका. आमी लाख 1.5 लाख कोणा कडल्यान हेजे कडल्यान घेवन तेजे कडल्यान घेवन आमचे कडेन आसा म्हणून गाडयो उबे करूं ना. पूण कोणा कडल्यान घेवन कितें तरी आपल्या रोजी रोटी चलतले म्हणून हे गाडयो उबे केल्या. आज गाडयो उबे केल्या जाल्यार गाडयो बंद सगळो ट्रान्सपोर्ट बंद जाला. आतां कितें करचें हो प्रश्न येता. तशेंच सगळ्यांनी जर एक दीस कितें तरी आमी लाखांनी कोणा कडेन हेजे कडल्यान घेतला ते 500,000 रुपया घेवन जर आमी खंय तरी एक दीस बसून बरें कितें केलें तरी दाखयलें आमचे 2-1 लाखाची उपस्थिती जाल्यार कित्याक जायना. सगळें पळयलां सरकारान मेळावळी कामां कितें जालां तें सगळ्यांक खबर आहा. सगळे लोक जेन्ना उठतात तेन्ना जाता तोडफोडीच्या एकानी महाडोळान कोणाच्या विरोधान न्ही आमच्या धंद्याक लागून आमच्या पोटाक लागून आमच्या संवसाराक लागून आमच्या बायलां भुरग्यांक लागून फुडें शिक्षणाचें कितें लग्नाचें कितें 40-42 वर्साचे भुरगे आज आंकवार उरले म्हाज्या गांवांत कोटंबी आमच्या कारण कितें जॉब ना. कोण चली बरोबर चलयो कसो तरी दितले. ह्या विचारांनी आत्महत्या गोंयांत जायना. कित्याक जायना गोंय ल्हान एकामेकाचें सुख दुख्ख आमी कोणाक तरी सांगता आनी तितलें मन हलकें जाता. शेतकारांनी भायर आत्महत्या केल्यो तेज्या कितलीशीच पटींनी आमी गोंयांत आत्महत्या जाता आशिल्ल्यो. पूण आमी एकामेका बरोबर उलोवप उरता मन खंय तरी मागीर डायवर्ट जाता आनी आत्महत्या जायना. पूण जर आतां मेडिकल हातूंतल्यान हिशोब काडून जर पळयत जाल्यार डायबिटीज आनी प्रेशराचे कितलेशेच पेशंट वाडल्या. हांवूय वाडला भितर प्रेशराच्या स्पश्ट सांगया. ही पण दवरपाची गोश्ट ना. आमी गोंयकार मातशे लज्जेचे कित्याक कोणाक सांगया. भितरल्या भितर घुसपडून रावता पूण दुसऱ्या कडेन वागलें उलयना जास्त काळ उलयना. आमी जर सगळे जाण सारके रावले एक संघ रावले आनी सरकारा कडेन मागणी मारली कितें रिपोर्टान आसा कितें आसा अरे खंयचे पद्दतीन करा पूण एकाची मागणी चालू जाता. हो आमचें इंग्लीश काळा सगळ्यांचे ध्येय आमच्या खातीर आसा गोंयची मागणी चालू करा. आतां ताका मार्ग कोण ह्या तरेन म्हणटा कोण आनी त्या तरेन म्हणटा मार्ग वेगळे आहा पूण सगळे मार्ग वता ते एकीच कडेन वता गोंयची मागणी चालू जावपा खातीर. तेन्ना गोंयच्या सरकारा कडेन म्हाजें एज अ मशिनरी ओनर अध्यक्ष म्हणून हांव गोंयच्या सरकारा कडेन आनी गोंयच्या सरकारा कडेन हांव मागपाक शकता कारण गोंयच्या सरकारान फुडें व्हरपाचें. गोंयच्या सरकारा कडेन मागता गोंयचे मुख्यमंत्री हे आमच्या मायनींग वाठारांतले डॉक्टर प्रमोद सावंत ते मुख्यमंत्री जाल्ल्या खंय तरी एक बारीक ट्रान्सपोर्ट हे तें ऑप्शन हें जावन खंय तरी एक रिलीफ मेळ्ळा ना न्ही. पूण हें किचकट जालें थोडें जालां तें पूर्ण मेळचें हेका लागून तेंच्यांनी प्रयत्न करता जाल्यार सेंट्रलाच्यान जर मनशाच्या हृदयान जर आसत न्ही जाल्यार कितेंय जाता. हांव म्हणटा कोणी म्हणटल्यार राजकारण हितून म्हाकाच करिना जे सत्य आहा तें जावंक जायना. हांव तेजे कडेन गोंयच्या मुख्यमंत्री ह्या नात्यानूय गेल्लो आसा आनी मित्रय ह्या नात्यान गेल्लो आसा आनी तेणें खूब कितें सांगलां. पूण तो प्रयत्न करता त्या प्रयत्नान यश येवं आनी आमची मागणी चालू जावं. पूण आमकां जाय बेगीन चालू जावं अशी म्हण आसा. मेळो की उजवातीचो पुडो घेवन येतात पूण वेळ आमी पडल्या तेन्ना भितरीचो पुडो भायर कितें दुसऱ्यो कसल्यो दिसल्या त्यो तरी आमकां मेळच्यो जाल्यार आमच्या उजवातीच्या फुड्यार खूब मातसो टायम लागतलो. इतलेंच हांव मागता गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन ते जे प्रयत्न करता ते सेंट्रलाच्या हृदयान वचचे आनी तेंचे कडल्यान तेंच्या हृदयान आसा
वर्साच्या जाल्यार गोंयच्यो मायनींग आमकां 3 ते 4 म्हयन्या भितर सहज मेळपाक शकता पूण तेंच्या हृदयान ना जाल्यार त्यो पिळग्यो सुटल्यो म्हणून मागीर जावचें ना इतलेंच म्हणटा पणजेत काढलेलो त्या दिसा आम्ही काही डिसिजन घेतले आणि त्या डिसिजनच्या संदर्भात पुढे कशें वता 16 मार्चाचो जो आमचो मेन कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाकडे कशा दृश्टीन आमी पुढे वचप तेच्या खातीर आयची मिटींग आता ते मिटींग काही 2-3 विशय आसात ते सगळ्या समोर येवपाक जाय कारण अशें दिसता की ह्या दृश्टीन एक अपप्रचार भरपूर जाता म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट GMPF हेच्या खूप अंधश्रद्धा असे लक्षात येता की अपप्रचार जो आसा तो चालू आसा सध्या तांकां अशें दिसता की GMPF ही ऑर्गनायझेशन जे आसा ते कोणी तरी मुद्दम काडलेले आसात आणि ज्यो आसा तांकांच मायनिंग दिवपा खातीर झगडटात असो एक विशय सगळ्या समोर खूब कडेन मांडलेलो आणि तो क्लॅरिफाय करपाक कारण मायनिंग डिपेंडंट जेन्ना पणजे मोर्चा जालो आणि मोर्चा पुलिसांनी सगळ्या मायनिंग डिपेंडंटांक मारामारी जाली आणि थंय बरोसो इश्यू क्रिएट जाल्या नंतर मागीर आमी मायनिंग एपीला जे मायनिंग डिपेंडंट मेजर जे कोण आपले कार्यकर्ते आसले त्या युनिटाचे अध्यक्ष कोण कोण आहेत सगळ्यांनी एकत्र येऊन असे डिसिजन घेतले की GMPF ही फॉर्म करची आणि गोंयच्यो मायनिंग बेगीनच्या बेगीन सुरू करपा खातीर जर आंदोलन करपाचें आसा ते शिस्तबद्ध पद्दतीन करप असो निर्णय घेवन आमी ते फुडें आता ह्या GMPFचे जे पदाधिकारी आसात जे वांगडी आसात तातूंत माय नोंदणी आसात बाट नोंद आसता बाट कामगार आसात ट्रकवाले आसात आमचे कामगार आसात मायनिंगांत मशिनरी वर्कर्स आसात आणि बाकीचे अर्धे मायनिंग डिपेंडंट 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जालें त्या वेळार सुप्रीम कोर्टानच मेन्शन केलें ऑर्डर की ह्या योजनेक साधारणपणे 1,57,000 मायनिंग डिपेंडंट आसात हे त्या वेळार नमूद केलें सुप्रीम कोर्टान एक्सेप्ट आनी ह्या कोर्टाचे खातीर 3 लाख मायनिंग डिपेंडंट आणि मायनिंग डिपेंडंटाचो सगळ्यांत चड व्हडलो भाग जर करचो आसत जाल्यार तो वेळगे हो जो सांखळी आनी वेळगेचो आसा तो उजो हो भाग सगळ्यांत व्हडलो सगळे चडश्यो मायनिंग आसात ते सगळे ह्या युनिटच आणि हे जे मायनिंग डिपेंडंट आसात तांची रोजी रोटी हांगा जर इंडस्ट्री जर पळयली जायत जाल्यार मायनिंग बेल्टात पाळयेक तरी एकूय इंडस्ट्री ना एक आखरी एक पयले एमिटेक आसली ती बंद जाली आणि फक्त सेलाचो प्लांट आसा टोटल नावेली जाल्यार हांगा इंडस्ट्री म्हणटा ती खंयची जे हांगातले लोक जे आसा ते टोटली 100% मायनिंगाचेर डिपेंडंट आणि आपले इतली वर्सां भुरग्यांक शिकयले व्हडले केले खंय तरी बरे नोकरेक लागले ते केवळ मायनिंगच्या इन्कमाचेरच सगळ्यांक शिकून वयता आणि जेन्ना वयर काडल्या नंतर तेका आता 2012 मायनिंग सुरू जाल्या नंतर परत जेन्ना बंद जालो तेन्ना आमची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा कारण आमचे कडेन इस्कॉलाचे म्हणजे कॉलेजी सारखे जे ISP आसात इंजिनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज हेंचे भुरगे आसात तांकां लोक आज शिक्षण अर्धे सोडचे आणि हे अर्धे शिक्षण केवळ मायनिंग बंद जाल्यार सोडचे पडटा इन्कम सोर्स जे आसा सगळ्यांनी बंद जाले आणि तेजेर मायनिंग डिपेंडंट पार्टिक्युलर जे आसा मागीर कामगार आसो आमचे मायनिंग ट्रक ओनर आसो मशिनरी ओनर आसो ते सगळ्याचे लोन आसात त्या सगळ्याचे लोन बँक त्यांच्या फाटल्यान लागले गेले 7-8 दिसां पयलीं कोणी म्हटलें की गोंयांत हे काम संदीपान म्हटलें गोंयांत आत्महत्या जावंक ना अजून पण पयली आत्महत्या बाग इंडस्ट्री एक 7-8 दिसां पयलीं ताचें घर जेन्ना जप्त करपाक हे येयले फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटचे मनीस येयले ते दुसरे दिसा तो ताणें आत्महत्या बिकट परिस्थिती बिकट अशी ना पूण ह्या सरकाराक ते दिसना कित्याक हो मुद्दो आसा कारण सरकार 2018 पासून जेन्ना बंद जालें तेन्ना पासून आमकां सांगत आसा की आमी 3 म्हयन्यांनी मायनिंग 3 म्हयने जाता केन्ना केलें जाल्यार विदीन 3 मंथ्स मायनिंग सुरू जाता आता ह्यो जर मायनिंग सुरू जावपाक जाय आमी सोल्युशन कितें काही लोक म्हणटात की कॉर्पोरेशन करपाक जाय काही लोक म्हणटात की ऑप्शन जावपाक
आमकां कॉर्पोरेशन ऑप्शन हेचो विरोध ना, हे लक्षात घ्या. आमकां जो विरोध आसा ते केल्या नंतर ज्यो मागीर आनी फुडें 10 वर्सां बंद उरल्यो तो आमकां प्रॉब्लेम आसा. कारण कॉर्पोरेशन केल्या नंतर आमच्याकडे नॅशनल डेव्हलपमेंट मायनिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा, खूप कडे स्टेट कॉर्पोरेशन आसा. पूण ते कॉर्पोरेशन जे आसा ते कॉर्पोरेशन करता आसतना सरकार आपले लीज जमीन जी आसा ती सरकाराची आसता आणि सरकाराची जमीन ही लीज दिल्या कारणान सरकाराचेर तेजो ओनरशिप. गोंयच्यो मायनिंग प्रॉपर्टी म्हणजे स्वताची तेंची ओन प्रॉपर्टी आसा, सरकारी राज तेंच्याकडे आसा आणि तेका लागून कॉर्पोरेशन हाका फिजिबल म्हणजे पॉसिबलच ना करपाक. जर ते केले सरकारान बाय फोर्स जाल्यार आनी 10 वर्सां मागीर सुरू जावचे ना, कारण ते लिटिगेशन करते जे हे मालक आसात असे मालक हे सारखे आसा अशें न्ही. मालकाचे आमकां खूब त्रास केल्ले आसात, सगळ्या वर्करांचे त्रास केल्ले आसात, मायनिंग डिपेंडंट बाकीच्याकय त्रास केल्ले आसात. तेंचे फक्त इंटरेस्ट आसा मायनिंग पयसो करप हें असं बरोबर आसा. पूण त्याच बरोबर ह्यो मायनिंग फुडलीं 10 वर्सां सुरू जावच्यो ना इथं कॉर्पोरेशन करून जर घेत जाल्यार. कारण कॉर्पोरेशन जर करता जाय जाल्यार पयलीं ह्या सरकारान त्यो लीज आसा ती आपल्या ताब्यात घेवली आनी त्या मागीर कॉर्पोरेशन आसूं किंवा ऑप्शन आसूं खंयच्याय परिस्थितींत ताका करपाचें आसता जाल्यार पयली गोष्ट म्हणजे ती एक्वायर जमीन करची पडटा. आनी आज जेन्ना एक्वायर जमीन करता ते जमीन कितली वर्सां लिटिगेशन चलता हेचें उदाहरण जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमी फोंड्याच्या शाळेक येता आसतना